केंद्र सरकारचे वतीन निर्मला सीतारामनान सादर केलेले बजेटीचेर आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। एनसीपीचो राष्ट्रीय प्रवक्तो क्लायड क्रिस्टोन ह्या बजेटींतल्यान भाजपान 2024च्या वेंचणूक प्रचाराक सुरवात केल्या अशी कोटूय केल्या। आयकात गोयच्या फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। आधी ऐकूया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बजेट वयली प्रतिक्रिया। विकसित भारताक गती दिवपाक हो बजेट मदत करतलो, नरेंद्र मोदीन म्हळे। पळयात। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आणि यो राष्ट्रवादी, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आप आणि गोयच्या सत्ताधाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। ह्या युनियन बजेटान गोंयाक ह्या डबल इंजिन सरकारा कडच्यान व्हडलें कांय मेळ्ळां अशें दिसना। आतां पळयात तुमी, ह्या बजेटान सरकारान अशें म्हणलां की आमी फिस्कल डेफिसीट रिड्यूस करतले फ्रॉम 6.5+ इन 23-24 टू अराउंड 4.5 इन 25-26। बट नेक्स्ट फिस्कलाक युनियन फायनान्स मिनिस्टर म्हणटा की इट हॅज फिक्स 3+0.5 फॉर स्टेट्स, पूण गोंयान हे 0.5 वी आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इट इज ओनली फॉर डिस्कॉम्स। हाचो अर्थ कितें की सेंटर बोरो करतले आपलो एक्सपेंडिचर करपाक, पुणून स्टेटींचेर कर्ब घालतलो, म्हळ्यार स्टेटीक आपले एक्सपेंडिचरा खातीर हें करूंक जावचें ना। आतां गोंयांत आमी फिस्कल डेफिसीट आमचे हाय आसाच, कित्याक प्रमोद सावंताचे फिस्कल मॅनेजमेंट म्हणटे मिसमॅनेजमेंट म्हणटे फामाद। आज जो बजेट तो बजेट आनी गोंयकारांक कांयच फायदोच ना बजेटाचेर। गोंयकार जो फार्मर आहा ते गोंयकार फार्मराचो दिसपेस जो आहा शेत रोवपाचो तो वाडलो, कित्याक सेंट्रलान 50,000 कोटी फर्टिलायझर सबसिडी जी आसता, जे सारे आसतात तेजे सबसिडी 50,000 कोटी कमी केल्या। सो म्हणजे आमगेलो जो गोंयकार फार्मर आहा तेका आतां जी सबसिडी मेळटा ती मेळपाना, तेगेलो दिसपेस वाडटलो। आमगेले जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा आख्खे इंडिये वयर आहाच आनी गोंयाय अनएम्प्लॉयमेंट आहा, ते अनएम्प्लॉयमेंट आनी वाडटले, कित्याक NREGA नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटीड एक्ट 2005 हेजेर 29,000 crores बजेट रिड्यूस केल्लें आहा। म्हणजे तुज्यान आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा जावपाना। सो गोंयच्या भुरग्यांक आनी ते एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते आनी जनरेट करपाचे आनी विश्वासू ना, उरलो ना, देर इज नो होप। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।